नमस्कार, हांव संजना माशेलकर, पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 2 सो आमचो विशय आशिल्लो प्रोजेक्टाचो 8 विला आनी 8 स्विमींग पूल. सो हांव सगळ्यांत पयलीं थँक्स म्हणटा नोबोटाक, दादू आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक, कारण तिणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी आमचो तो प्रोजेक्ट बंद पडलो. सो सरपंचान क्लियरी सांगला की आपण तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता म्हणून. आणि कितें डिस्कस जालें आयच्या ग्रामसभेन? आनी खूब जालें की तेणी विशय घातलेलो की प्रोजेक्ट येवच्या पयलीं स्पेशल करपाची गरज आसा आनी तो सगळें आयडेंटिफाय करूं जाय. रस्तो आसा, घरां कशी आसा, लायट आसा, उदक आसा, तें सांगलां. सो सरपंच म्हाका तें एग्री ना, कळ्ळें न्हू अशें जावपाक. तर आमी विशय घातला, रेजोल्युशन घेतलां. माझे नाव सीताराम सताडेकर आणि आयज आमची ग्रामसभा आसलेली. ओके, सो जे प्रोजेक्टाचो आमचो सगळो गांवचो ओपोज आसलेलो न्हू, तो तेंच्यानी सरपंचान सांगले, एश्युरन्स दिले की आपण तो अपोज केलो म्हणून, तो प्रोजेक्ट आनी थंयचो जावचो ना म्हणून. सो आनी कितें डिस्कशनाक आसले आयचे पॉयंट्स? खूप पॉयंट जाल्लेले आहेत डिस्कशनाक. ओके, सगळे डिस्कशन बरे भशेन जाले आणि जो मेन हे आसलो पॉयंट आसलो तो विलाचो आसलेलो. ते येवपाचे आसले 8 विला विथ स्विमींग पूल, 8 स्विमींग पूल आनी 8 विला. ते ऑलरेडी तेंच्यांनी ऑब्जेक्ट केले. ओके, सो तुमच्या वाठारान आनी एक जो मेन विशय तो म्हणजे गार्बेज, आज आमी पळयता, तेजेर कितें डिस्कशन बीन जालें? गार्बेजचो मेन इश्यू म्हणटा तो गार्बेज कलेक्शन जाता पंचायत थ्रू, पूण जे गार्बेज कोण जे ट्रॅव्हल करतात, लोक करतात ट्रॅव्हल न्हू, ते हाडटा आनी वयर गॅरेजी कडेन म्हणटा थंयसर व्हरता आनी सगळे गार्बेज उडयता. ते खंय तरी बंद जावपाक जाय थंयसर उडयल्ले गार्बेज. ती वास आमच्यान घेवपाक जायना. तो वास तो वयता न्हू, सगळे ट्रॅव्हल करता लोक, ते वास घेवपाक जायना. सो थंय तरी तो बंद जावपाक जाय, नाल्यार एक जर कॅमेरा तरी थंयसर तेंच्यांनी इन्स्टॉल करपाक जाय. माझे नाव रोशन भट्टे. सो हांव लोकातली हळाई. सो एक्चुअली हांवें जो पळय एजंडा घातलेलो पळय न्हू, तो हेजो रोडाचो घातलेलो हांवें. सो म्हणजे आतां कितें लोकांची तुमकां खबर आसतलें, आतां सगळे कडेन आवाज उठता तो. सो आमच्या शॉपार जो आतां म्हाका दिसता 26 म्हणजे 27,000 वयर लोकांक म्हाका दिसता नोटीसी येयल्या की तेंचे हें करपाचें म्हणून. म्हणजे कशें ऑटोमॅटीक शॉपांक जर येत जाल्यार ऑटोमॅटीक घरांकूय येतली न्हू तशें. सो आमी आतां हें केलां की तें आमकां हें करपाचें ना, सो तो स्क्रॅप करपाचो म्हणून. आतां पंचायतीन एश्युरन्स दिला की गांव बरोबर आसा म्हणून. सो हांवूय देवा कडेन मागता की तेंच्या बरी तकली म्हणून बुद्धी घालची देवान आनी हें करपाचें. वॉर्ड नंबर 7 सद्या आयची ग्रामसभेचे भाशेन जाल्या ते आमचे वॉर्ड मेंबर गांवच्या लोकां वांगडा रावन ओपोज करून तो वॉर्ड नंबर 2 न्हू, तो वॉर्ड नंबर 2 वॉर्ड मेंबरान गांवच्या लोकांक तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसलो तो आयज सरपंचान एश्युरन्स दिला आमकां ते रिजेक्ट करता म्हणून, ऑन वॉट एवर बेसीस पॉयंट्स. ते भाशेन सगळे 7 वॉर्ड आहात, 7 मेंबर आहात. 7य वॉर्डान सगळे खूब प्रपोजल येतात. त्या भाशेन सगळे गांवचे वॉर्ड मेंबर जर गांवच्या लोकां वांगडा रावन ओपोज करता जाल्यार आनी ओपोज करून ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान लेटर करून आमची कामोलीची गांव एक व्हडलें हें जातलें, एक मॅसेज वयतली आमच्या गोंयांत की हे वॉर्ड मेंबरांनी रावन हे भायल्या लोकांक हांगा व्हडलें कन्स्ट्रक्शन करपाचें बंद केलें. हांव मागता सगळे 7 वॉर्ड मेंबर, 6 बाकीचे 6 वॉर्ड मेंबर गांवच्या लोकां वांगडा रावन हे व्हडली कन्स्ट्रक्शनां जी येता, मेगा प्रोजेक्ट जे येतात, मल्टी ड्वेलिंग जे येतात, स्विमींग पूल जे येतात, ते बंद करचे आनी गांवच्या लोकां वांगडा रावचे आनी तेंकां डिस्प्लेस करी नाका, आमच्या गांवच्या लोकांक डिस्प्लेस करी नाका. हांकां सॅटिस्फाय करून आमच्या गांवच्या लोकांक कितले आमी मूळ गोंयकार, आमी हांगा जन्मासून आहात हांगा, आनी हे जर हे जाल्यार आमची आयडेंटिटीच काबार जातली. तर मागता आमचे वॉर्ड मेंबराक गांवच्या लोकां वांगडा रावन आनी एक बरें काम आमच्या कामोलीच्या गांवांत सुरू करपाक. देव बरें. प्रपोजल आलो ग्रामसभेक आमचे गांवांत आतां कितली बिल्डिंगां येतात, कन्स्ट्रक्शन येतात, सायट इन्स्पेक्शन जायना. हांवें एक स्ट्रॉंग रेजोल्युशन म्हणून एक टायप करून दिला, तुमी पळोवंक शकता. हो रेजोल्युशन हांवें टायप करून दिला तांकां. तेंच्यांनी आतां हो रेजोल्युशन फोर्टनायट मिटिंगान घेवन हो पास करूंक जाय. ते आमी स्पश्ट सांगलां तांकां. कित्याक आमच्या गांवांत आतां लायट सारकी ना. मेन म्हटल्यार पावर फ्लक्च्युएशन्स कितले जाता, गांवचें उदक सारकें ना, उदक 24 आवर लोकांक उदक मेळना. आनी हे व्हडले कन्स्ट्रक्शन येतात तेंच्यांनी ओपोज करताले. 8 स्विमींग पूल, 15 स्विमींग पूल, कशें हें करतले? गांवांत उदकूच सारकें ना जाल्यार हेंकां कशें हे पंचायताचें काम बरोवपाक, TCPक बरोवपाक, DOPक बरोवपाक, सेक्रेटरेटान बरोवपाक आनी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीजान बरोवन घालपाक की जेन्ना TCPची फायल येयली पंचायतीन हेंच्यांनी बरोवन घालपाचें. आमचे विलेजीस रस्तो सारको ना, लायट सारकी ना आनी
उदक सारकें ना हे पॉयंट्स घालून आनी एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सगळे आमचे बायोडायवर्सिटी टीम आहा तेची ती आमची स्पिसीज आहा ती प्लांट स्पिसीज मेडिसिनल प्लांट्स आहा ती सगळी नोटिफाय करूंक जाय बटरफ्लायज आहात व्हेरी रेअर आहे आता आहले बटरफ्लायज एक्सटिंक्ट जाल्यात ते सगळे आमचे सामावंक जाय आमची अस्मिताय आहा आमची कामोलेची हीच विलेज एक उरले आता हे सगळे डिस्ट्रक्शन सामावपाक लागून स्ट्रॉंग रेजोल्युशन आमी टायप करून दिल्या पंचायतीन आता तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला आमकां ते आमकां फुडें फोर्टनायट मिटिंगान बसून ते पास कोत्तले म्हणून ते तर तेचेर आमची मागणी तेंगे देवान सुद्दां बरी बुद्धी दिल्यार पुरो तेंकां ते पास करपाक Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.